आणि आता खबरो विस्तारान. बुधवारा राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बसका सोंपली. ज्या प्रकल्पांची प्रक्रिया चालू आसा व जे नकारल्यात त्या मीन उत्खनना खातीर डिसेंबर 2017 मेरेन अनुपालन करपाची वेळ आसा म्हूण मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केला. तशेंच आर्थीक समितीचे सशक्तीकरण कमिटी मदीं बदल जाल्लो आसा. स्पीड गव्हर्नर प्रकरणात सरकार हस्तक्षेप करपाक शकना म्हूण मुखेलमंत्र्यान मुखार सांगला. RDX खातीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगीस आनी संजय मनोली. पहिली म्हणजे ज्या लोकांनी अर्ज केल्ले आणि काही कारणामुळे तांचे अर्ज त्या वेळार टायमार कन्सिडर जाले ना किंवा रिजेक्ट जाले स्मॉल गजाली खातीर अशे अर्ज कन्सिडर करपा खातीर कारण बँकांनी आमकां हे केल्ले रिक्वेस्ट केल्ले की काही डेप्ट रिलीफ मायनीचे जे पळय बार्जी ट्रक उरल्या थोडे उरल्यात काही टॅक्निकल रिजनामुळे ते मातशे फाटीं उरले तो पर्यंत स्किमीची पिरियड सोंपलो अशें ज्यांच्यांनी त्या वेळार अर्ज केल्या ज्यांचे अर्ज एप्रूव जाल्ले पण स्किमीचो पिरियड सोंपल्या ताका इम्प्लिमेंट करपाक येना किंवा ज्याचे अर्ज टॅक्निकल रिजना खातीर भायर पडलेले अशा हांच्या खातीर स्कीम डिसेंबर 2017 पर्यंत ओपन केल्ली आसा. एक्चुअली ती ओपन केली गेल्या 2 आठवड्या पयलीं पण आयज कॅबिनेटान ताका एप्रुवल दिलें. दुसरो निर्णय तो एनिमल हजबंड्रीन भितर 18 कॉन्ट्रॅक्ट बेजीसचेर पोस्ट भरपाची परवानगी खात्याक दिल्या सो दॅट द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स फॉर वेरियस एनिमल हजबंड्री कॅन बी कवर्ड अप. 18 डॉक्टर असते नाही 18 डॉक्टराची वेकन्सी आहा कारण SC ST दोतोर एनिमल हजबंड्रीन डिग्री पास जाल्ले मेळना कारण ताजें कॉलेज गोंयांत ना. पयलींच्या काळान ह्या दोतोरांक रिजर्वेशनाचेर धाडनासले. नंबर ऑफ सीट्स आर ओन्ली 2 or 4 सो जो कोण येता तो मेरिटाचेर धाडटाले. नाव वी हॅव गॉट द नंबर इन्क्रीज एंड आय हॅव रिजर्वड सीट्स फॉर OBC SC ST. ITचो तो हॅबिटॅट पळय डिसिजन घेतलो कन्वेन्शन सेंटर तातूंत ती मॉनिटरींग कमिटी आशिल्ली तिका आतां एम्पावर्ड कमिटी केल्या बिकॉज देर आर स्मॉल इश्यूज वीच ऑल्सो रिक्वायर्स डिसिजन सो दॅट सेम कमिटी हॅज बीन कन्वर्टेड इन टू एम्पावर्ड कमिटी. दॅट्स ऑल. स्मॉल इश्यूज कॅन बी रिजॉल्व बाय दॅट कमिटी. एक कॅसिनोचो निर्णय एज प्रॉमिस्ड बिफोर डिसेंबर वी विल बी टेकिंग द फायनल कॉल ऑन कॅसिनो. So the meetings will start sometime in the middle of October. In the meantime तांचो पिरियड जो आशिल्लो तो सोंपतालो म्हणून तांकां so many extension जाले. That is only because that is the time we require to take the decision. ताजो कोणें चुकीचो अर्थ काडचे न्ही. ते 6 म्हयन्याक व्हडलेशें इम्पॉर्टंट ना. आमचो डिसिजन जाय पर्यंत ते जातलें ना. आमी डिसिजन घेतलो की मागीर तांकां थंय भितर रावपाक टेम्पररी परमिशन ते एक्सटेंड करता न्ही आमी. सरकाराचो मेन डिसिजन जो आहा जो हांवें हातून सांगला एसेंब्लीन इट मे टेक सम टायम टू इम्प्लिमेंट दॅट डिसिजन बिकॉज ताका रॅशनल सगळें करून करचें पडटलें वीच इन द मिड ऑफ ऑक्टोबर वी आर स्टार्टींग द मिटिंग्स ऑन दॅट. मे बी एंड ऑफ ऑक्टोबर ऑर नोव्हेंबर इट वील कम. तो पर्यंत तांचें जें थंय रावपाचें लीज आहा तें एक्सटेंड केलां. हय रे रिलोकेशनची पॉलिसी फायनल डिक्लेअर जाय पर्यंत यू कांट कीप देम हँगींग न्हय. सो वेन वी अनावन्स द रिलोकेशन इट वील रिप्लेस दीस. मीन टायम तांचें तें रावप थंय चालू आं केला एक्सटेंड 6 म्हयन्यांनी बट आय डोंट थिंक आय रिक्वायर 6 months. बाय डिसेंबर एज प्रॉमिस्ड वी शूड बी एबल टू कम आउट विथ अ मेन पॉलिसी. आय हॅड प्रॉमिस डिसेंबर 2 गजालीचेर हांवें डिसेंबर प्रॉमिस केला वीच आय विल कीप. टॅक्सीवाल्यांचो आतां चालू जाता. टॅक्सीवाल्यांचो विशय फुडल्या आठवड्यांच्यान स्टार्ट जातलो. द कन्सर्न मिनिस्टर्स वेर नॉट देर. आय वॉज ऑल्सो अंडर लॉट ऑफ अदर डिसिजन मेकिंग प्रोसेस. त्यामुळे फुडल्या आठवड्यांच्यान टॅक्सीच्या संदर्भात देर इज नो ऑप्शन टू स्पीड गव्हर्नर. इट इज अ लॉ. इफ समवन डजंट वॉन्ट टू पुट द स्पीड गव्हर्नर ही विल हॅव टू फेस कॉन्सिक्वन्स. फाल्यां आपूण टायर लायनासतना गाडी चलयता म्हणल्यार म्हाका कळटा स्पीड गव्हर्नर खरोच जाय काय नाका सगळें लॉजीक. दॅट इज अ लॉजीक. अल्टिमेटली इट इज लॉ.
थोडे लोक आर्ग्युमेंट करता हेल्मेट जायच हेल्मेटान तकली वाजता काय चड डॅमेज जाता स्पायनल कॉर्डाक मार बसता आर्ग्युमेंट करणारे आसा बट अल्टिमेटली इट इज लॉ 10 वरांचेर कित्याक लावड स्पिकर बंद जावंक जाय 10 वाजून 1 मिनटान कितें फरक पडटा इट इज लॉ सो लॉ हॅज इट्स लिमिटेशन्स सो सेम वे स्पीड गव्हर्नर इज अ लॉ आय कॅनॉट चेंज इट इज नॉट विथीन द स्टेट पॅरामिटर त्यामुळे ताजेर कोणेंय कितें स्टेटमेंट केलो सुद्दां दे आर देर टू स्टे इट इज बिकॉज सेंट्रल गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्ट सेड सो आनी आफ्टर दॅट गव्हर्मेंट चेंज द लॉ